आतां आमगेलो हरिद्वार काशी मठाचे सेक्रेटरी गणेश मलमाम तशी जयसिंह पैमा मसाची तांगेले निमगुव्या आम्ही लास्ट महिनो आमगेल्या यूथ ऑफ GSB हरिद्वारांत कार्यक्रम तुमकां दाखयला आसा. आज आमी सीदा हांगा पंढरापुरांत आसाची कशी खंयचे रितीन तुमकां दिसता बायचे कार्यक्रमाचे भाग घेता आनी खुशी पंढरापुरांत स्वाम्याल मोक्काम तशेंच शाखा मठाचे शिलान्यास कसं म्हणटाचे. ह्या एक आमगेल्या जिवनाचे व्हड दिवस म्हणून सांगू येता. कालच्या दिवसाक स्वाम्यान पंढरापूर म्हळ्यार आमगेले समाजाक एक व्हड क्षेत्र भजने म्हळ्यार आमगेले खंयचेच गांवां गेल्यार और कोणाले घर कडेन विठो रुक्माई नातील घर ना म्हणून सांगू येता. तसले क्षेत्रांत आतां हांगा येयले जन म्हाका दिसता एक 50% जन फर्स्ट टायम येतले. ह्या आयले कशें जालें म्हळ्यार स्वामी आसाची स्वाम्याले आनी देवाल ओटू एक दर्शन जाता म्हणून भारी आमकां दिल्ली दुखून हांगा येवन आमचो भाग जेवचे आनी इतले चंद जावन विजृंभणेर कार्यक्रम जाला. काली दिंडी उत्सव जालो. एक इतलो वैभव म्हळ्यार अती एक मना संतोष जाता आनी गर्व जाता की म्हळ्यार आमगेले संस्थाना दुखून एक असले एक कार्यक्रम आयोजन जालेले. तशी जी आतां शाखा मठ जाता म्हणटना आमगेले मस्त जनाक हांगा येवन देवाल एक दर्शन घेवचें भाग्य मेळटा. बट आज हांगा आशिल्ल्यांक इतलो व्हड भाग्य म्हळ्यार स्वाम्याले देवाले ओटू एक दर्शन घेवचें भाग्य मेळ्ळा. आनी यूथ ऑफ GSB म्हळ्यार तुमी ह्या नातिल्यांक अशी फील येवं तशें करता म्हळ्यार तांणी आमचो भाग जाल्ल्या म्हणके एक फील जाता. सो मस्त जना आमगेल्या गांवांत दुखून आमगेले घरकरचे सांगताचे म्हळ्यार आमी लाईव्ह पळयले थंय असल्या म्हणके दिसता म्हणून. बट भाग जाल्ल्याक ताचे रियल अनुभव जो कोण भाग जाला तांकां सो मस्त खुशी जाता. देवान हांगा येयल्यांक जो ह्या नातिल्यांक म्हळ्यार कोणा येवका म्हूण मन आसता येवचें जायना तांकां पुरो देवान अनुग्रह करता. स्वाम्याल तांकां आशिर्वाद आसता म्हणून लेखता. ऑलमोस्ट गणेश अण्णान सकट सांगलाय बट ताका एडिशन जावन एक म्हणटा म्हळ्यार आतां हे गांवां येवन एक रबचे विलावरी केल्लेलो आसा हे कमिटीच्यान भारी चांग केला चंदूकून केला सिस्टमॅटीक आसा आनी टायमार वचून हांगा भजनय नॉन स्टॉप चलता आसा. तेवूय चंद जाता आसा आमकां सकट गांवाचे भजनी मंडळीन येवन हे भजन तांणी म्हणचे आनी ताजे ते एक विंगड एक तांकां जोश आसा. म्हळ्यार विठ्ठल रखुमाई म्हळ्यार एक आमगेले कितें मेन नांव आहे. सो भजनेचे मंडळीक एक विंगड जोश आसा ताजी आमी फुल्ल म्हळ्यार त्या जोशाची एक आमकां एनर्जी हांगा प्राप्त जाला येवन आनी बाकी सकट पळयतना चंद कोण केला. यूथ ऑफ GSB ऑफकोर्स तांणी आमकां घरा बैसूनचे सकाळी अशी दिसता आमी हांगा बैसून आसाची करता आसाची. सो भारी चंदारी ही कार्यक्रम चलता आसा. सो खुशी जाला हांगा येवन. एक ह्या आयोजन केलेले समिती आनी वॉलंटियर्स हांकां विशेष धन्यवाद दिवका. दिता म्हळ्यार हातूं ट्राय जाल्लेले मस्त जन आयल्याचे मस्त दूर दुखून तांकां राबची वेवस्था की तांकां वचून येवच्या जावची वेवस्था की आनी टायमार म्हळ्यार तांकां आहार म्हळ्यार दूर दुखून आयल्यांक भायर कसण्याची वचचे खावचे म्हळ्यार कशें जाता. भारी म्हळ्यार फुडा असले अरेंजमेंट म्हळ्यार रॅरली पळोवचें मेळचें. भारी चंद करून केला. जनाक असले एक सौकर्य खंय मेळटा म्हणून लेखना हांव. देव बरें कर.